पंचायतीन फॉरवर्ड सगळे केले, पंचायतीन सगळे फॉरवर्ड केले. फक्त आता WRD इरिगेशनान आमकां हे स्विच गेट पडणी बांधून दिवंक जाय. आणि पडणी बांधतलो जाल्यार तो म्हणटा कच्च्या पडणी बांधतलो जाल्यार टेंडर काडूंक जाय. आता ऑलरेडी आम्ही शेतां अर्दी करून सोंपयली, म्हणजे तयार तरवो घालूचो जाला. पूण पाणी हे बघ आता सुक्या आसा, जोपर्यंत ही पडण सारखी बांदून तोपर्यंत पावसाना. आता सरकार टेंडर इरिगेशन डिपार्टमेंट टेंडर काडटाला केव्हा आणि आम्ही हे स्विच गेटी बांधतलो केव्हा. आता आम्ही इंजिनियराक विचारल्या, तो म्हणटा अजून आम्ही टेंडर काढूंक ना. खंयचोय कॉन्ट्रॅक्टर येऊन खंयचोय टेंडर घेऊन गेला, कोण जबाबदार त्याका? मी तुका सांगा नाही म्हणालो पडणी बांधपा. तू पडण बांधतलो जाल्यार पहिले आमकां टेंडर काढूचा पडटा. आता तो टेंडर केव्हा काडटलो आणि आम्ही हे पाणी केव्हा लायतलो इतक्याच आमकां जाय. या करून सगळा फुकट. म्हणून बेगीतल्या बेगीन हेंच्यांनी त्याचेर निर्णय घेवपाचो इरिगेशन डिपार्टमेंट. आमगे 2 जाता खरे म्हणचे 2 जाता असले, पण आम्ही जाता सगळं जाणो. आता म्हणजे काय झाला, जाता म्हणजे ही मशिनां जाली, लोकांनी ही घेतली. मशिनां जाता कशान मरे एका वर्साक जोत करपाक वावर खूप ह्या जावंक लागला. वर्सान एकदां न्हू भड्डां पडींग पडली. वानार हे ते जनावरां कांयच तुका करूंक दिना. आतां ते खेळ एक आमचे वाटेन पोपय शेगूट कोणागेर आख्या वाड्यार ना. दुसरी गोश्ट काय जाली, तेच्या उपरांत ही आतां मशिनां जाली. मशिनां जाली म्हटल्यार मरे वाटो ना, मशीन आसतलो. वाटांक लागून मरे शेतां ही जास्त करून पडली. ही अशी शेतां मरे सगळे जाणां वायट रे. स्वता काय मार व्हडला गव्हर्मेंटान ताका गाडी सारकी एकट्याक हें शेत मारता. पण सोडून दवर कोणय तसलो आहा तो घालता. कित्याक ते आतां जास्त करून काय जालां मरे, हे कोणाक पयलीं कामांक मेळना. आयज तुका मरे कामांक जर ते हाडूंक वयतले भायलो लोक येता तांकां, जाल्यार तांचो पगार पयलीं कितको तो पळोवन काम कितको जाता. मेन जालां आमचे लोक कामांक आमच्या ह्या कामाचेर काय आहा. दुसरी गोश्ट आमचे लोक आदी मेळ्ळा. आतां हे गव्हर्मेंटान तांकां फुकट कांदो दिला. सांगपाचो उद्देश म्हाजो उद्देश तसो ना, म्हणजे मी तांकां दिता म्हणून मी गव्हर्मेंटाक दोश दिना. पण कामा धंद्यांक लोक मेळना ना इतकें हें खरां. ह्या खातीर आनी दुसरो म्हणजे सगळ्या जाणांक शेतां थळना, खूब काय शेत ना ह्या कोणाकच. पण हांगसर असो मशीन ना हाडटलो जाल्यार वाडना, हेका सगळी खबर आहा. म्हाज्या सारक्यान मांद्र्यासून शिडयो त्या हेतूंतले हाडलेल्यो असो गाडयेन. आनी हो थंयसर ती खांदो पडला थंयसून म्हाज्या पोरसानसून हंयसर मशीन काडूंक दिना जालेले म्हाका. लास्टाक व्हडल्यो शिडयो हाडल्यो मशीनकाराच्यो शिवोले वचां. आनी ते शिडयो हाडले मांद्र्यासून हेचे एग्रीकल्चर जातले. म्हाका इतको त्रास जालो थंयसून. ह्या 2 वर्सांक म्हाका मी सांगता मी शेताक खातीर म्हाका खास्ती सांग तेणे कितें दिलें तें आमच्या नांव वरसून कळटा न्हू. आतां एक मी तुका सांगलां ना काय दिना, पण नांवार थंय इल्ली जर तेची आसा जाल्यार मी फटींग गेली असो जाता न्हू. तेणी दिल्या म्हणून सांगता. बरें आमची सर्वे आतां सगळां मी ह्या वर्सूनच हें करून ताका सर्वे काडून ताका हें घेतलेलें किसान कार्ड ताका म्हाजे कडेन आहा. जो तो काय म्हणटा म्हाजा थंय पडींग आसा न्ही, नेर ताच्यात वस ताका लावन दितलो जाल्यार कोणाची येना. म्हणजे तूं काय चिंतताय, कोण वाद घेतलो झगडी करतलो काय? झग मारून असं आपणाच्या तातूंतच ना केल्ल्या खूब बरें. तो म्हणटा म्हाज्या शेताक तुजा तूं कर. हय आदी सगळे हे वय करीत मरे. आतां कोण वय करता? गोरवां येतात, म्हशी येतात. हां त्या वर्सा म्हशी कितल्यो रातच्यो आमी डेलीचे मशीन काडून आमकां गांवान न्हू बांदपाक एकदां बांदलें. तें जर करतलो तेची फॅसिलिटी समज आमचे सारके ती म्हायती ना. कसो गव्हर्मेंटा कडेन खंयचे वचोंक जाय, फॉर्म कसलो दिवंक पडणी आमी पडण करूंक जाय म्हणून गव्हर्मेंट पंचायतीन खुबदां सांगता. अवनय बघू सापलेली तांचे.